Sriyamita Susadevan Sadevan Poli Gusi changes Sumit Sangata Sriyamita Susadevan Sadevan Poli Gusi changes Sriyamita Susadevan Sadevan Poli Gusi changes Sriyamita Susadevan Sadevan Poli Gusi changes Sadevan Sadevan Poli Gusi changes Sangata Sriyamita Susadevan Sadevan Poli Gusi changes Samiti Sangata Sriyamita Susadevan Sadevan Poli Gusi changes Anand Bapan Putani Pavitra Ananda Pani Patani Pavitratmya
answering call to exchanges. Answering for changes. Yeah.
जी
कष्टांच्या
कठीण कष्टांच्या पाशावामारे पार येसूच्या 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 कठीण कष्टांच्या पाशावामारे पार ये भगवंता देवा ये भगवंता हमारा आमचे सगळ्या संसाराचे कापृत्तर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता हमारा आमचे सगळ्या संसाराचे कापृत्तर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता हमारा आमचे सगळ्या संसाराचे कापृत्तर
सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनाथूनय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनाथूनय म्हाका आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनाथूनय म्हाका सांडीत गी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना सांडीत गी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनाथूनय म्हाका
Maga
रात आता संपली नवो दीस उदेलो रसनाराक वचून मेळचो संवसाराका देवस म्हणचो वेळ आतां जालो वेळ जिणयेचे लेख दिवचो जेजू सोड व्हड दारा हे घडी सांडी नाका काकळू तुजी लाभय काकळू दारा भेटतानास तू म्हाका जेजू सडवण दारा हे घडी सांडी नाका काकू तुजी लावण एका फुलदारा भेटताना आज तू म्हाका उजव्या हाताच्या चोराक सर्ग भासायलोय धारुण मुजेर जायनाका पातक्या जाकेवाक समाधान दिवंक धाडलोय काकळूत दाखय तू म्हाका जेजू सोड व्हड दारा हे घडी सांडी नाका काकळू तुजी लाभय काकळू दारा भेटतानास तू म्हाका जेजू सडवण दारा हे घडी सांडी नाका काकू तुजी लावण एका फुलदारा भेटताना आज तू म्हाका मोवाळ उतरांनी जेजू म्हाका आपय नैगी तू गोवळी मुसो
वाट गेल्ली शेळी म्हूण तूं सणाय जावं का शेतां हांव तुजो जेजू सोड व्हड दारां तुझ्या
आता जी ये घड़ी
ना
पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, आमची बहीण जॉयस डिसोजा 82 वर्सांची जिवीत ह्या संवसारी देवान तिका दिल्लें तेणें जावन जियोवन देवा राजाक ती केल्या. हे संवसारी जिवीत तिचें लांब तरी देवाक मोगाची जावन तिची येयल्ली आनी खंडीत जावन देवान तिका मोगान ताच्या राजांत स्विकार केला म्हळ्यार आमची पातयेनी. ह्या घरांत तिची येयल्ली. तिचे बेसाचे कायदे कितें आसात ते बऱ्या तरेन तिणें पाळन एक बरें कुटुंबा जिवीत जियोन कुटुंब सांबाळन सगळ्यांक मोगाची जावन ती आसलेली. तिणें केल्ल्या बरेपणाक खंडीत जावन देव तिका ताच्या राजांत सस्नाक जियोंक तो हो करतलो म्हळ्यार आमची पातयेनी जावन दी. तिका आमी सोम्या अधीन करुया. त्या घरांत आनी मुखार ती आमकां मेळची ना पळोवंक, पूण तिचो उडास मात उरतलो सदां तो अमर. ह्या दुखाच्या वेळार ह्या कश्टा वेळार सोम्याचो आदार आमी मागया. कश्टा तेल्या नोयेया वचन मोक्तेल्या नोयेया दितलो विशेवाक तुमकां. कश्टा तेल्या नोयेया वचन मोक्तेल्या नोयेया दितलो विशेवाक तुमकां. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पोतवेदार आनी सस्नाच्या देवा, आमी तुका सरपडून प्रार्थिता. तुज्या साकरणी जॉयस डिसोजाचो आत्मो ह्या संवसारांतलो तुजे जशी येवंक तुवें फरमायलें. तिका उजवाडा सोडून शांती समाधानाचो जागो फावो कर. मरणाची दारां ती सुरक्षीत उतरून वचो आनी भक्ताच्या निवासांत आनी अब्राहमाक आनी जे संततेक बसयलेल्या बागी प्रकाशांत ती आसो. तिच्या आत्म्याक कसलें नश्ट जायना जावं. बगार व्हरतो तो पुनर्जिवंतपणाचो आनी इनाम दिवचो दीस उदेतना तिका तुज्या भक्तां बराबर पुनर्जिवंत कर. तिचे अपराध आनी पातकां बोगोस आनी ती तुजे सवे अमर जिवीत आनी सस्नाचे राज जोडूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमच्या भयणीच्या मरणांत दुखेस चल्ल्या तिच्या सर कुटुंबादारांक आमी बुजोवया. तिच्या पतीक प्लासिडाक भुरग्यांक कुटुंबाच्या समेस्तांक आज दूख खंडीत आसा. हें दूख सोसून व्हरूंक सर्वेस्पर तांकां आदार दिवन दी. आनी तिच्या मरणांत हांव उणें पडलेलो जागो तो सर्वेस्पर भरती करून दिवन दी म्हणून आमी ह्या कुटुंबा वचता मागया. प्रार्थुया. काकूळ तिच्या बापा आनी सर बुजवणेच्या देवा, तूं सासणीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाचो काळोख जिविताच्या उजवाडान बदलताय. दुकान सुस्कारतेल्या तुज्या साकरांचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी कालतेपणी प्रार्थता. सर्वेस्परा, जा तूं आमचो आसरो आनी बोळ आनी ह्या दुखाच्या काळोख आनी वेळा पातावन तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. तुज्या पुतान आमच्या सोम्यान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. आमी तशें दावशें कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतलीं सर्व दुखां पुसून वेतेलीं थंय आमच्या भावा भयणी कडेन आमकां एकवटाय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सस्नाचो विशय तिका विशय घेवन दी. आमेन. आतां आमच्या भयणीची कूड आमी घेवन इगर्जे थंय सरया आनी पवित्र खरेस्ता मरी फात तिका सर्गी बापाक आमी भेटोवन दिया. देखून इगर्जेची मुखार वसा.
उपकार आसा एकच वचन श्री देवा मोगाळ भावा कधीच
Joyce de Souza, तिच्या शासनाचो विशय वापरून आणि तिच्या राज्यात आणि कुटुंबाच्यान बुजोवंक त्या दिसान सांगत मेळ्ळा. देवाचे उतर मात्र संदर्भ आमकां बुजोवन दिता. हात पळोवन आमची जिणी फुडें जावन वचूंक आमकां हर एकल्याक आपोवन आसा. तिची वळख आमकां आसा, तिच्या कुटुंबाची वळख आमकां आसा. हे गरीबार कोणी तिच्या खातीर आमी मागया. तिच्या कुटुंबाच्या सगळ्या खातीर विशेष श्रीमान प्लासीद सोजा हाचे खातीर आनी तांच्या कुटुंबाच्या हेर सगळ्या खातीर आमी मागया. आमी भेटोवचें बलिदान तिका आनी आमकां सुमेस्तान फायदो जावचे खातीर आमची माग कावळ घेवन सांगात धरया. हांव
असो तुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता इतल्यार सुमार 2 वरां जावन पावलो आनी 2 वरांची 3 वरां पर्यंत सुर्याक दामण पडलें आनी सगळ्या गांवांत काळोख पडलो. देवळाचो पडदो 2 वांटे जावन फाडलो. तेगवान जेजून व्हडल्यान जावपाक म्हळें, बापा, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता. इतलें म्हणून ताणें प्राण केलो. जुजे नांवाचो एक निवासी आशिल्लो. ताणें पिलातासाची वचून जेजूची कूड मागली, उपरांत ती कुसवयली, सकला देंवयली आनी येदोळपर्यंत म्हणूच दवरून नासलो जाल्यार कडपांत कोपरल्या कोंडांत लिकेली. देवाचें उतर हें जेजू क्रिस्ताचे मोगाळ आमकां हर एकल्याक आमच्या घरांत पार्टिवेशन संतोश खंय गेल्यार कितेंय जाल्यार आमी चिंतचें आमचें घर त्रास जाल्यार एक वचून आमच्या घरच्या कट्ट्यार रात पडया, आमच्या मोगाच्या मनशाक मेळया, कित्याक आमी जाणा थंय आमी कशें आसल्यार आमच्या घरच्याक मेळना. तशेंच ह्या संवसाराक मेळ्ळ्या घडयेक तो संवसार कितलो बरो आमकां दिसल्यार, कितलो कशेंच आमकां दिसल्यार निमाणे फावटी आमी आमच्या सुमेसाची वचोंक आसा. देखूनच आमचो जीव सोम्यातेन संतोशना. आमचो आत्मो त्या दारोखातीर उरलो आसता, कित्याक ताणें आमकां आसता. ते दोनपर्यंत आमी ताचे वचून पावता म्हणसर आमकां विशय ना. देखूनच पळया आयच्या दिसाक आमी आयकताना वाचपाक जेजून म्हणलीं उतरां, बापा, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता. हांव देवा आयला, देवा सशी फाटी वता. हांव गेला थंयसर, हांव वेता थंयसर तुमी येवच्याक हांव तुमचे फुडें वता. आज आमकां हो भरोसो आसा दरेकल्याक. आमचेर कितेंय कश्ट येवं, कितेंय पिडाशिरा येवं, आमकां सांबाळ वचो आमचो मोगाळ आसा. तो आमकां केन्नाच विसरून पडोवंक, ताचे तो वेगळे चलोवंक नास वचोंक सोदिना. कित्याक सगळ्या संवसाराक वाचाव दिवचे खातीर ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलो. त्याच जेजू म्हणलें आसा, म्हणजे बापाची खुशी ही ताणें धाडिल्ल्या हर एकल्यान वाचाव जायचें. ह्या खातीरच हांव ह्या संवसाराक ह्या भरोश्यान आमी फुडें वता आसतना देवादेव जाल्ल्या आमच्या भयणीक आमी शास्त्राचो विशय मागता. आत्माची जिणी देवाक मागता तसलें जावन जियोंक ताणें खंडीत प्रयत्न केले. तिका जर तर आमच्या हर एक आसा कडेन तिचें वडेपण आसा, तें वडेपणान आज सगळ्यांक समान आमकां हर एकल्याक आमचीच फुडली अस्तकाय आसा. तिचे देयाचे अस्तकाय सगळ्यांक समर्थन दिलें आनी तिची बात सांबाळत आसतना शास्त्राच्या जिविताक तिका घे म्हणून सगळ्यांनी आमी मागता. आमी करियर जालें बरें काम आसा. तिचे गूण अवगुण सगळ्यांना उलयता, पूण कांय तिचे ते आसलें तिचे एक बरेंपण आमच्या जिवितांत काडून तिका खऱ्या रितीची श्रद्धांजली आमी भेटत वता. आमच्या उतरांनी बघात तिणें तिच्या जिवितांत कितें केलें तसली एक संगत आमच्या जिवितांत आमी धर्म सदांचो पाळन तिका आमी नीज श्रद्धांजली भेटोवंक खंडीत सारको आसा. पूण आज हो उलो आनी कांय मिटींग आसतना तिचे खातीर आनी तिच्या मोगाच्या मनशा खातीर सगळ्यांक आमी उपकार मानता.
तुझ्या सासऱ्याचे सर्वांचे सगळं आम्ही तुका हे बलिदान समर्पिता जे सुख आपलं सर्व लाभणार तिने या संसारात निर्माण करतो तर तो तिका दयाळून सुविधा कसो आता घडवणार नम्रताय आम्ही तुझ्या लागी मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या समयावर येईल सर्वेश्वर तुमचे सवे तांचे संगती आमचे थाळे मिळून निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबार असो सर्वेश्वर तू सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावे येतात ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरे तुझ्या पवित्रात्म्या दडून किंदेणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जावन ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेस पर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत फातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थ सोगत परगटुया Jesus
जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास करे आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय सर्वेस्परा तुजे साकरणेची काकळूत करे तिका ह्या संवसारांतली आयच्या दिसा तुवें आपोवन व्हेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मरण पावली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकळूत करे तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मरण पावल्या समेस्तांक तुजें फस जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कारमरिया देवाचे माये सांगाती भगेवन झुजे ती सपती भगेवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धैर्य घेवन सांगाता म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीयांत तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां काळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशा नत्रेक दिनांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवाडी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्यासो एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप पडले आमची कापड कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप पडले आमची कापड कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप पडले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत ती सुभागी सुम्यांत तुमच्या भितरूनचे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली
तुझे लागी आसा सोमया
प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पैना वेळार तुज्या पुताचे मांस आनी रगत आमचे वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें. ह्या पवित्र जेवणांत तुवें पोसलेले आमच्या भयणीक जॉयस हिका सासणाच्या जेवणाक आतां बसय म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमीन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उदरकार. दायकन बसात. अगशनो आमच्या फिरकस कुटुंबांत जल्मोन वाडोवन 82 वर्सांची लांबची भीत जियोन देवाच्या रासाक सासणाक जिवोवंक गेल्ल्या जॉयस डिसोजा एका फिरगस कुटुंबा तर्फेन आमी श्रद्धांजली फाटयता. तिच्या पतीक आनी भुरग्यांक आनी कुटुंबादारांक समेस्तांक आमी बसयता. आतां कुटुंबा तर्फेन श्रद्धांजली फाटोवंक मुखार येता सुनीता डिसोजा. हांव जावन आसां जीव, जिवीत आनी पुनर्जिवनपण. जो कोण म्हाका आसत म्हणटा तो मरत जाल्यारय जियेतलो. म्हणल्यार जेजूच्या पवित्र उतरांचेर भर वचून देवादीन आमची मोगाळ भयण जॉयस डिसोजाच्या निर्जीव कुडी बोवारी पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जाल्ल्या वाचता. तिच्या संवसारी जिविताक आदेवस मागून तिका अंतीम नमन पाठोवन श्रद्धांजली अर्पण करच्याक हांव तुमचे समोर उबी आसां. जणा हांव आसा एक रास जाका म्हणटात सर्गार रास. व्हड सूख संतोशाचो तो गांव. ना पिडा त्या गांवांत, ना मरण, ना कांय आकांत. बगार ससना तें आमी जियेतल्यांव. वय मोगाच्यानो, ह्या संवसारांत जियेल्लो हर एक मनीस मरण म्हणलें सांको उतरून ससनाचें जिवीत आपणयता म्हणलें भावार्थाचें सत. ह्याच परी आमची भयण देवादीन जॉयस डिसोजा आगोस्टाच्या 28 तारीखेर 1942 कुळूर फिरगजीच्या सांत लॉरेन्स वाड्याच्या देवादीन अँटोनी डिसोजा आनी देवादीन दुल्सीन डिसोजा हांच्या 6 जाणां भुरग्यां पैकी 34 जावन जल्माली. देवादीन जॉयस डिसोजा हिची भयण धर्मभयण येसार्य मेळांत आशिल्ली पोरुस आगोस्टाच्या 13 तारीखेर देवादीन जाल्या. तिचो उडास काण तिका आमी ससनाचो विशय मागता. देवादीन जॉयस डिसोजा तिचें लग्न कुळूर फिरगजीच्या सांत आंतोन दुसऱ्या वाड्याच्या फ्लासीस डिसोजा संगी मेयाच्या 28 तारीखेर 1963 जालें. हांच्या लग्न जिविताचें फळ जावन देवान हांकां 4 भुरग्यांचें देणें फावो केलें. मलगडी जावन ग्लॅन्सी आपल्या पती भुरग्यां संगी अलेक्झांडरा संगी मंजेश्वरांत ती वस्ती करन आसा. दुसरी जावन ट्रेसी विन्सेंटा संगी मंगळूरांत ती वस्ती करन आसा. आनी तिसरी आयसी आयवाना लागीं लग्न जावन दुबयांत तांची भुरग्यां संगी ती वस्ती करन आसात. आनी निमानो दिलीप लविना संगी लग्न जावन कुळूरांत तांची वस्ती. देवादीन जॉयस डिसोजा हिच्या 5 नातरां पैकी शांशा, जॉस्विन, विल्सन, प्रिन्सिया आनी ॲरन
तशें नातू जावय पियूस दोगां पंतुरा जेनिका आनी गॅलन. देवादीन जॉयस डिसोजा आपल्या कश्टी जिणेंत तिच्या पती प्लासिस डिसोजा संगी मेळून एक देवबिरां तेचें कुटाम तांणी बांदून हाडलें. आपल्या सौगा भुरग्यांक मोगान तांणी जतन कर तांकां बरें शिकाप दिवन देवबिरांतेन वाडोवन बऱ्या फुडाराक तांणी पावयलां. कुटुंबांत एक दैरादीक स्त्री जावन आपल्या कुटुंबादारा संगी माया मोगान ती जियेल्ली. देवादीन जॉयस डिसोजा आपल्या पती प्लासिस डिसोजाची मोगाळ पतीन जावन 61 वर्सां लग्ना जिवीत ती बऱ्या मोगान आनी विश्वासान जियेल्यान. आपल्या कुटुंबान तिणें मागण्यांक पयलो जागो दिवन तिचे जिणयेन मागण्या स्वभावार तिणें तिरासणेन सांबाळ्ळा. 6 वर्सां पयलें आमच्या फिरगजेन सामुहीक लग्न जाताना काजाराचें जेवण तिणेंच तयार केल्लें मुखेलपण तिणें घेतिल्लें आसा. ती एक बरी रांदपी जावन आशिल्ली. आपल्या वाड्यान तशेंच कुटुंबांत कोणी मरण पावल्ल्या वेळार मोर्न नानोंक ती धैर्यान ती मुखार सरतली. देवादीन जॉयस डिसोजा वृत्तेंत एक कृशीक ल्हान प्रायर तावनंत कृशीचें काम करून बरी कृशीक ती जावंक पावल्ली. आपल्या कुटुंबान शेजारा कोणी प्रस्तुत जाल्यार बाळटी भुरग्यांची जतन ती बऱ्या मोगान ती करतली. आपल्या कुटुंबान माया मोगान जियेल्ली आज आमची भयण देवादीन जॉयस डिसोजा आज आमच्या मुखार निर्जीव जावंक पावल्या. सुमार 4.5 वर्सां पयलें रिक्षार पयर करून वेताना एक्सिडेंट जावन 7 दीस ती आस्पत्रेंत आशिल्ली. उपरांत तिणें हांतून धरिल्लें. ह्या वेळार तिच्या पती मानेस प्लासिस डिसोजान एका नेणट्या भुरग्याची जतन केल्ल्या बरी तिची जतन तांणी केल्या. माया मोगान तिका पळयलां. ह्या वेळार तिच्या पुतान दिलीपान तशेंच सुनेन लविनान तिका बरो सांगात दिला. देवाच्या उतरां सरी संवसाराचो उजवाड जावन प्रथवेचें मीठ जावन आपल्या कुटुंबाच्या तशेंच तिच्या मोगाच्या जिवितान रूस दिल्ली देवादीन जॉयस डिसोजा कालच्या फांत्यार 5:30 वरार आम्हा सर्वांक आदेवस मागून सर्गीची वाट तिणें धरली. तिच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या तिच्या पतीक भुरग्यांक नातरांक पंतुरांक तशेंच ह्या मरणाच्या रितीक भाग घेवंक आज आसाद जाल्ल्या तिच्या जावयांक आयवन तशेंच युकेन वस्ती करच्या तिच्या नातरां आयरन आनी जॉस्विनाक आमी बुजवण पाठयता. आनी व्हडा मैपसान आनी मोगान तिका म्हणटा आदेस तुका जॉयस आंटी, आदेवस तुका. परत आमी केदाळ्यां तुका मेळना विशेव तुज्या कुडीक ससनाच्या ससना. सांगात आमी म्हणया ससनाचो विशेव तिका दी सुमया आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फांकून दी आनी समाधानान तिचो आत्मो विशेव घेवन दी. आमेन. दुखीस कुटुंबा तर्फेन उपकार बावडचीं उतरां. देवादीन जॉयस डिसोजाच्या आत्म्याक ससनाचो विशेव मागून घरा येवन मोर्न बेजार केल्ल्या आमच्या विकार बापांक मानादीक बाप विजय विक्टर लोबो तशेंच मिसाचें बलिदान भेटयल्या बाप आरुण मेंडोन्सा हांकां दुखेस कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवादीन जॉयस डिसोजा हांतुळणार आसतना घरा येवन नर्साची चिकित्सा दिल्ल्या IV डिसोजा तशेंच लायनल हांकां दुखेस कुटाम देव बरें करूं म्हणटा. देवादीन जॉयस डिसोजा हांतुळणार आसतना कुमगाराचो सक्रामेंत हाडून आयिल्ल्या आमच्या विकार बापांक तशेंच आदल्या विकार बापा मानादीक बाब विन्सेंट डिसोजा हांकांय दुखेस कुटाम आभारी जावन आसा. तशेंच घरा तवळ तवळ येवन भेट दिवन भेट दिल्ल्या दन भयण्यांक कुटुंबादारांक वाड्यागारांक आनी शेजारच्यांक दुखेस कुटाम आभारी जावन आसा. तशेंच आस्पत्रेंत चिकित्सा दिल्ल्या फादर मुल्लासाच्या आस्पत्रेच्या दाक्तेरांक नर्सांक तशेंच सिब्बंदीक दुखेस कुटाम देव बरें करूं म्हणटा. कालच्या दिसा घरा येवन दुखेस कुटुंबांक बुजवण दिवन
मागण्या विधी चलोवन व्हेल्ल्या वाड्याच्या गुरकारांक प्रतिनिधीक तशेंच सर वाड्यागारांक दुखेस कुटाम देव बरें करूं म्हणटा. यूट्यूबाचेर मोर्नाची रीत लायव्ह प्रसार केल्ल्या डेल्सन मिडिया तशेंच रोज बँड बजपे आनी मोर्नाची सर रीत करूंक सहकार दिल्ल्या लुकस एरेंजर्स हांकांय दुखेस कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचेनो आमच्या मोगाळ जॉयस आंटीक अंतीम विदाय पाठोवंक हांगासर हजर जाल्ल्या तुमचो सोमेस्तांचो हांव दुखेस कुटुंबा तर्फेन उपकार बावडटां. देवादीन जॉयस आंटीच्या आत्म्याक ससनाचो विशय मागून ह्याच म्हयन्याच्या 20 तारखेर मंगळारा दीस 11:30 वरार दवरलां. तुमकां सोमेस्तांक मोगाचें आपोवणें दिता. दुखेस कुटुंबांत हांव देव बरें करूं. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बवाडत्यांच्या साले प्रमाणे पाळटना धन्य देवाक विश्वासान आमी प्रार्थुया. ह्या आमच्या भयणीची जॉयस क्रिस्ताची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवनपणान विनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भगवंताच्या जमयान मेळो अशें मोर्नाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतर वैभव आनी भगवंताचो सांगात तिका फावो जावं. तिच्या आदाराक येया सर्वेस पोराच्या दुतानो तिका मेळून येया. रत्न्याक तिच्या स्वागत दिवन परमेश्वर अदीक करा. तुका आपयलो जेजू तुका स्वागत करूं. अब्राहमाच्या गोपाळ देवदूत तुका वरण पावो. ससनाचो विशीं सर्वेस कोरात काला दयाळ बापा आमच्या भयणीचो आत्मो आमी तुजे अधीन करता. क्रिस्त ते मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाणे दिसा क्रिस्त सांगता पुनर्जिवंती जातली म्हूण तिरभरवशान आमी पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुजे साकरणेक सभा देणी आनी तुवें भरली अशें तुज्या उदार मनाचे आनी क्रिस्त ते भक्तांच्या एकवटाची कुणा आमकां दिली. देखून आमी तुका दिनू वाचता. सर्वेस्पर आमचें प्रार्थन तुमकां कोळतीन मानून घे. तुजे साकरणेक सर्गेचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसां ती बाबडताच्या उतरान एकामेका बुजवण दिशें कर. अशें क्रिस्त सवें पावोन तुज्या सांगात आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदांकाल जियो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Jerusalem,
स्वागती परमेश्वर
प्रार्थूया. सोम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडान विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्याचे फोंड तुवें पवित्र केले. अशें जरी कोणी निकोवप्यांक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपण असो बरोवसो वाडयतात. हे आमचे प्रार्थन मानून घे. ह्या फोंडान तुजे साकरणीक शांत विशय मेळो. तोच आमचे पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून तिका पुनर्जीवन करतास तुज्या मुखामळाच्या उसवाडान ससना प्रकाश भोगोवंक तिका पावय. तूं जियेत रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमचे भयणिका जिवितांतली आपणा सरशीन देवान आपयली देखून मातयेची केली तिची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेरल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमचे विनाशी कूड आपले कुडी सारक्या विनाशी करतलो. देखून आमचे भयणीक सुमेची अधीन करुया. सुमी आपले शांतीन तिका वेंगो आनी निमाणी दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या भयणी पासून आमच्या सुमेचे जो क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत म्हाका सत मानता तो मरस जाल्यार जियेतलो
आणि मुझे तेंची आतां म्हाका सत मानता तो ससनाक मोठो ना लाजराच्या फणात रडलोय समी आमची दुकां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांची जिवंत केली आमचे बहिणीक ससनीक जिवीत दी आपल्या पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या बहिणी तुज्या राजान घे आमच्या बहिणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आणि पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली तुझ्या भाग्यवंताच्या समयान तिका एकठांय आमच्या बहिणीक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणाक बसली तिका तुझ्या सर्गींच्या जेवणाक बसय आमच्या बहिणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस जाल्या भगवंताच्या बसवण आणि ससनी जिविताच्या बरोवशेन आमकां धैर्य दी आमचे बापा सर्गींच्या सर्वेस्परा आम्ही तुझ्या लागीं प्रार्थना तुझ्या मेल्ल्या साकरणेची काकोळत कर आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी कुशी पाळोवंक तिका मौन आसलें खऱ्या बाबार्थान हांगा तिका तुझ्या बाबार्थ्यात एकवट आयली तशें परी तुज्या काकोळतीन सर्गी देवदूताच्या वरान तिका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या समया वरवीं देवा तूं भक्ती भरीत मागण्याक कान दिताय आज भक्ती निकेपिल्ल्या तुज्या साकरणी जॉयस डिसोजाक वेंचलेल्या संगता सर्गींच्या सुखांत वांटो लाभय क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ससनोचो विशय दितिका आमेन Yes, ready. Ready. Yes, ready. Ah, there. Yes, sir. Camera ಆಡಬೇಕು. Enggak tetap.
Ani Abrahamaच्या
मिळूंक येयात अज्ञाताच्या स्वागती परमेश्वरा अधीन तो करात तुका आपयलो जेजू तुका स्वागत करू आणि अब्रामाच्या गोपान देवदूत तुका उरून पावू देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आधाराक येयात सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मिळूंक येयात अज्ञाताच्या स्वागती परमेश्वरा अधीन तो करात सासनाचो विशेव सर्वेस्परा ताका लाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय देवाच्या देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी पातयेता तुजे थीर भर बसता भागी तो तुझ्या उतरां प्रकार चलचो ना तो मरण पळेवचो वाटेली तो नव्या जिविताचो सौम्या कोणा लागीं वचो आमी तुजे थंय आसात उतरां जिविताची देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी पातयेता तुजे